सांग पावलानं तिमोथेक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वासाप. तू ल्हान प्रायसो म्हूण लेखून कोणूच तुजी बेपरवा करिना जावं. तुझ्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान विश्वासान आनी नितळ जिणयेन भावार्थ्यांक एक देख जा. हांव येता पर्यान पवित्र पुस्तक परगट वाचच्यांत, प्रसंग करच्यांत आनी शिकोवन दिवच्यांत तुजो वेळ करसी. मालगाड्यांनी एक जावन तुजेर आपले हात दवरले वेळी प्रवाद उतरा सरी तुका लाभल्या आत्मीक देण्यांची अलक्षा करिनाका. ह्या संगतीचो आठव कर आनी तुज्या जिवनांत तो कार्यारूपाक हाड. तवळ तुजी प्रगती सोमेस्तांक कळीत जाताली. सदांच तिरासान सांबाळ, तुजेर आनी तुजे शिकवणेचेर सत्रायेन दळ दवर. तशें केल्ले वरवीं तुकास आनी तुजी शिकवण आयकतल्यांक तूं बाचाव करूंक पावतलोय. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. फारिसेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फारिसेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरांत खोटी जिणेची येतली एक स्त्री आसली. जेजू फारिसेवाच्या घरा जेवणार आसा ते आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांया सरशी फाटल्यान रावून रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिने ताचे पांय भिजयले, आपल्या माथ्याच्या केसांनी ते पुसले, तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक थेलान ते माखले. हें पळोवन जेजूक आपोवणे दिल्ल्या फारिसेवान आपणा इतल्याक म्हणलें, हो मनीस निसायकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीन म्हूण जाणा आसतो. तेदवान जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांवें तुका एक उतार सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. तवळ जेजू मुंदारून म्हणालो, दुडू रीण दितल्या एकल्याक 2 जण रीणकारी आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवे आसले. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नातले वरवीं ताणें तांकां माफी केलें. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? सिमावन जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवे आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्रिये थंय परतून सिमांवक तो सांगी लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू? हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरले घडये थावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें ना, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. देखून हांव तुका सांगतां, जायतीं तिची पातकां तिका बक्षाल्यांत. तिणें दाखयलेलो वर्तो मोगूस हाका साक्ष. जाका थोडेंच बक्षिलां तो थोडोच मोग करता. उपरांत जेजू ते स्त्रियेक म्हणालो, तुजी पातकां तुका बक्षालीं. ताचे सांगाता जेवणार बसलेले आपणा इतल्याक अशें म्हणूंक लागले, पातकां सयत बक्षितलो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून ते स्त्रियेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बाचाव केली, समाधानान वच. देवाचे उतार हे.